नमस्कार. डिसेंबर म्हयनो आयलो की गोंयच्यो दर्यावेळो गाजूंक लागतात आनी इतल्या खातीर गाजतात की ह्या दर्यावेळांचेर कितल्योश्यो अश्यो बेकायदेशीर गजाली घडत रावतात. सध्या सनबर्न गाजता, सनबर्नाक लागून बाकीचे इडियम गाजतात, ह्या इडियमाक लागून बाकीचे जे पळय नायट क्लब्स आनी ह्या नायट क्लबान चलपी वेगवेगळ्यो गजाली गाजतात. कलंगूट हे एक तेंपार गोंयचें सामकें एक टुरिजमाची राजधानी आमी ताका म्हणटाले, ती बी राजधानी सध्या घुसपागोंदळान सापडल्या, वादान सापडल्या. इतल्या खातीर इतल्या मोठ्या प्रमाणाचेर थंय इलिगल नायट क्लब तयार जाल्यात, इलिगल शॅक तयार जाल्यात आनी एकूण पर्यटनाक काळें खत लायतात. आमी आयची सडेतोड कार्यावळ ह्याच विशयाचेर करतात आनी दोन मानेस्त जे हायकोर्टान वचून ह्या विशयाचेर जाणी बडी मारल्या ते दोन कार्यकर्ते आमचे मदीं आसात. हांव तुमची वळख करून दितां. आमचे मदीं आसा सुदेशबाब मयेकार आनी आमचे मदीं आसा कुंदन केरकार. सुदेशबाब, म्हाका तुमचे कडल्यान सगळ्यान पयलीं जाणून घेवपाक जाय की तुमी नक्की हायकोर्टान जे पळय गेल्ले ताचें कारण कितें? गेली कितलींय वर्सां कालांगुतान एक खंय तरी वेगळो वेवसाय चल्लेलो आसलो. जवळ म्हाका दिसता 2007 इफ आय एम नॉट मिस्टेकन एक क्लब रिओ म्हणून ओपन जालो. तेज्या उपरांत आयज जर आमी पळोवंक गेले जाल्यार 13 तसली सो कॉल्ड डान्स बार म्हणटा ती ऑपरेट कालांगूट करता. कालांगूटचे लोक ट्युरिजमाचेर पोट भरता आनी खुबशे न्यूज तुमी पळयला आसतले जे न्यूजार येता, ट्युरिस्टांक मारले, तांकां लुटले गेले. म्हाका दिसता अशेंच जर चल्लेलें, अशेंच जर चल्लें फुडें 4-5 वर्सां जाल्यार कालांगूटच्या लोकांक अक्षरशा रस्त्यार कट्टी घेवन रावचें पडटलें. कित्याक बरो ट्युरिजम सोडून घाल. जो ट्युरिस्ट येता पळय तेंचे कडेन स्पेंडींग कॅपेसिटी ना आनी जो ट्युरिस्ट येता आनी ते ट्युरिजम येवनूय असले जे वेवसाय जी सो कॉल्ड डान्स बार आहा तांकां भितून व्हरोन तेंचे कडल्यान पयशे लुटून तांकां बरें मारून धाडटा जाल्यार आमच्या कालांगुतान येतलो तरी कोण? हें कितें ऑपरेंडी? ट्युरिस्टांक आमी खुबशे कडेन आयकलां, ट्युरिस्ट एक चलयो येतात खंय भायर तांकां घेवन भितर वतात, तांकां लुटतात. हें कितें नक्की कितें चलता? जालां कितें, ही आतां चडशीं आतां पळय चल्ल्या न्हू आतां ही सो कॉल्ड डॅन्स बार्स. पूण तांकां डॅन्स बाराचें लायसन ना. तेंचें लायसन आहा बार एंड रेस्टॉरंट. आनी हे जे चडशे जे चलयतात न्हू ते चडशे भायले आवटसायडर. म्हणजे दे आर इंडियन्स बट नॉट फ्रॉम आवर स्टेट. आनी ते मोस्ट ऑफ देम दे हॅव लॉट ऑफ तांकां न्हू तेंचे चड क्रिमिनल हे केसीस फायल जाल्लेले आहा. केसीस म्हणजे खूब नोटोरियस एलिमेंट्स भायल्यान येवन हांगा धंदो करतात. हय हय सारके म्हणजे सारके नोटोरियस क्रिमिनल्स ते, प्रोफेशनल्स ते सारके. पूण आनी तेंचे मोडस ऑपरंडी कितें आहा ते टू मेक मनी. सो तांकां पयशे करपाचेच आहा फकत, कहेंय आसूनी ते फकत तांकां पयसो करूंक जाय. सो ते ट्युरिस्टांक तेंचे ते सर्टन मनीस तेंच्यांनी अपॉयंट केल्लेले आहा, तांकां टाउट्स म्हणटा आमी. ते तेंचे ते सो कॉल्ड डॅन्स बाराच्या फुडल्यान रावतात उबे आनी इल्ले गेल्ले कस्टमराक ते आडयतात आनी तांकां चेडवांचे फोटो दाखयतात. तांकां सांगता लड़की रहेगा अंदर, आप जा सकता है, उसके साथ डांस कर सकता है, या चाहिए तो आप उसको बाहर भी लेके जा सकता है. अंदर आके देखो, अंदर आने के लिए पैसा नहीं लगता है. सो ते एकदां येयले न्हू भितून काय मागीर तांकां हें करप, कॅप्चर करप तांकां. आनी तेंचे कडसून म्हणजे बेश्टेच कितें हें घालप तेंचेर. जर आतां चेडूं आतां भितर येयलो कस्टमर आनी तेणें चेडवाक पळयलें आनी तेणें सांगलें आपणाक हे लडकी पसंद आहे. सो आनी ताका सांगलें तूं ताका मागीर म्हणटा ओके ते सर्टन फी फारीक करूंक लायता ताका 1000, 5000, 6000 वॉट एवर. ते एकदां केली न्हू तेंच्यांनी तांकां म्हणटा तूं एक ड्रिंक घे, तितले म्हणून तब तक लडकी आयेगा. सो लडकी आयेगा म्हणटा म्हणसर 5-10 मिनटांनी एकलो येता आनी तेच्या हातीन बील दिता हाडून 40,000, 50,000. ते म्हणटा ये किसका बील है? ते म्हणटा ये जो लडकी आपके साथ में है उसने दारू पिया है सब. ते सारकें हें जाता. म्हाका सुदेशबाब म्हाका एक सांग, हातून प्रॉस्टिट्यूशन आसा कितें? वॉट इज दीस? दोन प्रकारचे असतात. मदीं गोवन गर्ल्स एवेलेबल म्हणून जायराती येताल्यो पळय सोशल मिडियाचेर, मागीर लोक तांकां घेवन वताले, तांकां चलयो गोंयान मेळटात अशे तरेचे. गोवन गर्ल्स नॉट नेसेसरिली शूड बी गोवन. ती चेडवां खंयसून तरी भायरसून येता आनी तो तसलो वेवसाय चलयता. आतां ह्या डान्स बारांनी कमीत ते कमी एट एनी गिवन पॉयंट ऑफ टायम 20 ते 25 चेडवां थंय आसतात. ती बरी रावता मेकअप बिकअप करून. आमी जर खंयच्याच भायल्या गांवांत गेले जावं जर थायलंड गेले, थायलंड आमकां असलो दृश्य दिसता. पूण आमचे व्हडलो एक क्वेश्चन मार्क आहा, गोवा इज टर्न इंटू थायलंड काय?
बिकॉज जो लोकल ट्युरिस्ट सी कालांगूट फॉरेन ट्युरिस्टा खातीर आमी जाणा जाता फॉरेन ट्युरिस्ट कालांगूट येतालो आयज इंडियन ट्युरिस्ट तोय बी खूब लो दर्जाचो येता आनी तो लो दर्जाचो येवन तेंच्या मनांनी एकूच आहा गोवा या कालांगूट थायलंड बन गया मे बी त्या खातीर ते येता आनी तेच्या उपरांत जर तांकां मार पडोन जर तर ते तांकां धांवडटा जाल्यार ते परतून येवपाचें ना. म्हाका एक सांग, हांव न्ही 1-2 वर्सां पयलीं कलंगूट गेल्लो. सामकी बिचार भितर चलत्यावर मोठ्या मोठ्यान आवाजाची सामकी कर्कश मोठ्या मोठ्यान आड्डी मारिल्लेचो सामको सावंड आनी बिचाचेर थंय वयर भितर व्यासपीठ केल्लें थंय लोक नाचताले चलयो नाचताल्यो. हें कितें हें दीस इज ऑल लिगली परमिटेड. लिगली परमीट म्हणून थंय म्हाका दिसता ते कॉन्सर्ट बी कितें आसलो आसतलो ना एक बी कॉन्सर्ट बी कांय ना. हें दीस इज खंय सदांची एक्टिविटी. एट द सेम टायम कालांगूट इज नोन फॉर नायट लायफ आनी दर्यावेळ आमची. करेक्ट. नायट लायफाचे गियर समज करून हे जे कोण नोटोरियस क्रिमिनल आहा तेंच्यांनी भलतोच एक कॉन्सेप्ट हाडलो आनी तो मार्केटान देंवयलो. तो कॉन्सेप्टान नांव भरपूर पिड्ड्यार जाल्लें आहा. तो कितें नायट लायफ नॉट नायट लायफ हो जो कल्चर जो डान्स बार कल्चर तो चेडवां भितून नाचता तो चेडवां तांकां इन्फ्लुएन्स करता कस्टमरांक तो कल्चर. कालांगुटान भरपूर बरे बरे क्लब आहा त्या क्लबा भायर जावं भितून झगडी म्हणटा ती जायना जावं कोणाक लुटना ते कित्याक वी कॅन डिफरन्शिएट दॅट दीस इज अ गुड क्लब एंड दीस इज अ डान्स बार म्हणून. बरोबर. सो तुमी नक्की हायकोर्टान गेल्ले कित्या खातीर अशे तरेची डान्स बार बंद करा म्हणून? सी इन दी एंड कितें जाणा तूं कोणी तरी फुडें सरोंक जाय आसलें. ते जर तर पंचायत आनी सरकार जर तर करिना जाल्यार खंय तरी कोर्टान वचोन खंय तरी एक रिलीफ मेळटा. बरोबर. अशें आमी तेका लागून कोर्टान गेले आनी कोर्टान एक बरी ऑर्डर दिल्या आनी फुडें तेजी हियरींग जाता. ऑर्डर कितें दिल्या की ही जी पळय कितें डान्स बार इलिगल म्हणलां हायकोर्टान? सी कोर्ट कितें म्हणटा एक पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डाक तेंच्यांनी डायरेक्ट केल्या कन्सर्न टू ऑपरेट ना जाल्यार सील करची. एक बाजू. दुसरी बाजू जी स्ट्रक्चर इलिगल आसा ते स्ट्रक्चर जर इलिगल आसा जाल्यार पंचायतीन ते व्हेरीफाय करचे आनी ती प्रिमायसीस सील करची बिकॉज इफ द ऑक्युपन्सी इज नॉट देर देन हाव कॅन यू रन अ कमर्शियल एक्टिविटी. करेक्ट. सेकंडली पंचायत एडवोकेटांनी एक लिस्ट काढून दिले ते दिसा की 7 एस्टॅब्लिशमेंटा तेंच्यांनी इन्स्पेक्ट केल्या बाय वीच इट इज फावंड दॅट दे डोंट हॅव ऑक्युपन्सी एंड कन्स्ट्रक्शन लायसन्स. सो कोर्टान कितें सांगलें जर तर तेंचे कडेन तेंचे मॅटर पेंडींग आहा डायरेक्टर ऑफ पंचायतान डिमॉलिशनाचे ते डिमॉलिशनाचे मॅटर पेंडींग आसतना ते कमर्शियल एक्टिविटी कशी करता. बरोबर. सो भरपूरशे फायंडिंग्स आहा. फुडें आतां तांकां बाकीच्यांकूय नोटीसी सर्व जातल्यो जे 13 एस्टॅब्लिशमेंट आहा तांकां. सो तितून आमकां पूर्णपणे खात्री आसा की थ्रू ऑनरेबल हायकोर्ट वी वील गेट सम रिलीफ. केन्ना सुरू जातली एक्शन? पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डाक तेणी 8 दीस दिल्या. कन्सेंट जर ना जाल्यार बंद करचे आनी पंचायतीन 1 म्हयन्याचो टायम मागला की बाबा एका म्हयन्यान वी वील कम बॅक टू यू एंड टेल ऑल द 13 एस्टॅब्लिशमेंट हॅज कन्स्ट्रक्शन ऑक्युपन्सी लायसन्स ओ नो. कुंदन बाब केरकार, जेन्ना इलिगल एक्टिविटी चलता न्ही बिचाचेर आनी इट बिकम्स ए न्यूजन्स टू अदर्स, बाकीचे टुरिस्ट त्या डान्स भितर वचनात न्ही भायर, पूण तांकां हें सगळें दिसता न्ही बायलो आहात चलयो भोंवतात, चलयो तांकां येवन मेळटात, तांकां लुबायतात, तांकां भितर व्हरतात. ही इलिगल एक्टिविटी. मुंबयच्यो डान्स बार सुद्दां इलिगल आशिल्ले, तांचेर धाडी पडटाल्यो, त्यो बंद करपाक जाताल्यो. कारण एकदां डान्स बार सुरू जालो न्ही तातूंत भितर कित्याक कितें सोरो पिवप जातात, कित्याक कितें मस्ती जाता, झगडी जातात, मारामारी जातात आनी ट्युरिजमाक एक खतय लागता. सो पुलिसांचें एक काम न्ही की कायदो आनी सुवेवस्था सांबाळप. आतां इतलें सगळें चलता, पेपरांनी छापून येता, फोटे येतात, तरी आसतना पुलीस एक्शन कित्याक घेनात? आतां एवरी टायम आमी आतां थंयसरले लोकल, हय आमी आतां पळयता न्हू एवरीडे. हय. आतां आमी एवरी टायम पळयता थंयसर टावट्स उबे आसता, पुलीसूय खूब फावटी तेडसून क्रॉस जाता. हय. पुलीस थंयसर थांबता पासून खूब फावटी आमी केन्ना केन्ना चिंतता कितें पुलीस हांगा रावले ह्या हेचेशीन, सो आयज कितें तरी एक्शन जावपाचें आहा म्हणून. पुलीस एक 5-10 मिनटां रावता आनी आसले थंय फुडें वयता. कितें घेवन भितर वताच काय? ते आमच्यान कांयच सांगूंक शकना न्हू. तुका हांव कायद्यान धरपा आयलो ना न्ही, तुजे कडेन हांव प्रुफूय मागना, पूण सर्वसादारणपणान पुलीस जेन्ना पळय कितेंय अशे तरेची इलिगलिटी पळयता आनी हळूच वता थंयच्यान, 2 अर्थ काडटात. एक तांकां कितें तरी मेळटा, हप्ते मेळटात, दुसरें तांचे राजकीय बॉसीस पळय आसतात
ते तांकां सांगता अरे हाजेर एक्शन घेनाका हें आमी सांबाळपा जाय. कांय तर आमच्यान कांय दोनूय जावंक शकता आतां एक्झॅक्ट आमच्यान कांयच उलोवंक जायना आमी सुदेश बाब, तुमी जेन्ना कोर्टान वचूंक शकले हाजो अर्थच असो की थंयची जी पळय कितें वेवस्था आसा ती वेवस्था ह्या इलिगलिटीक मान्यता दिता, ह्या इलिगलिटीक पोसवण दिता, ह्या इलिगलिटीक संरक्षण दिता. मेन म्हणजे कितें जाणा तूं, पुलीस इज ब्लेमिंग द पंचायत, येस, पंचायत इज ब्लेमिंग द होल सिस्टम. गुड, यू नीड अ स्ट्रॉंग पॉलिटिकल वील टू स्टॉप ऑल दीस. सारकें. नाल्यार तें जायना. सी इफ वी आर ओनली ब्लेम गेम हांगासून थंय थंयसून हांगा, ती ब्लेम गेम जर चल्ली हितून लोक बुली जाता, लोक म्हणटा कोणूच कांय करना. सो ताका लागून खंय तरी एक व्हडली एक धाव मारची पडली की बाबा ना एक कितें तरी बंद जावंक जाय. कित्याक आज जनरेशन इज एट स्टेक. कालांगुटान आयज प्रत्यक्षान कालांगूटचे चेडू कोण व्हरोंक सोदिना आनी कालांगुटान चेडू कोण दिवंक सोदिना. हें तुमकांय खबर आसतली. तुमी म्हटलें 2 वर्सां पयलीं तुमी कालांगूट गेल्ले. आतां जर कालांगूट तुमकां तुमच्या फॅमिलीन या म्हटलें, आर यू रियली इंट्रस्टेड इन कमिंग? ना, ताजे नंतर म्हाका दिसलें केन्नाच वचचें न्ही म्हणून, कारण ते कान फुटपाचें म्युजीक. सो ही इमेज आहा पळय, हय. ती इमेज खंय तरी भरपूर तान्नीस जाल्ली आहा, ती खंय तरी साफ करपाचो हो आमचो प्रयत्न. हां, बरें केलें तुमी, कारण निमाणें आमी आतां फाटले 8 दीस न्ही सावंड पोल्युशन आनी बिचा वयली इलिगलिटी सनबर्न धरून ते एकूण मेळून जे पळय कितें दर्याच्या वेळेर पर्यटनाच्या नांवान जें कितें घडटा ताजे विरुद्ध आमी 8 दीस प्रोग्राम करतात आनी सतत बडी मारीत आसात. आनी त्याच वेळार जालें कितें, हायकोर्टात तुमच्या संदर्भांतलो कायदो आयलो, काल सनबर्ना संदर्भांत हायकोर्टान काही निर्देश दिल्ले आसात. सो ही एक चर्चा आमी इतल्या खातीर करतात तुमचे भशेनूच की टुरिजम लीप जावचें, टुरिजम नितळ जावचें आनी बरें ट्युरिस्ट गोंयांत येवचें. तुमकां दिसना की बरें ट्युरिस्ट गोंयांत येतलो जाल्यार हें सगळें नितळ जावपाक जाय? ऑफकोर्स. आतां हितून कितें जालां, बरे ट्युरिस्ट येताले पयलीं, हय, आनी आतां जाल्यार कितें, ही सारकी आतां ही घाण भरल्या पळय ही सगळी हय, इन द नेम ऑफ डॅन्स बार्स. तेंच्यांनी ट्युरिस्टांक न्हू सारके हॅरस करून मारून काबार केल्या. ट्युरिस्टांचेर ही पाळी हाडल्या की ट्युरिस्ट आपूण सोशल मिडियाचेर व्हिडिओ करून दुसऱ्या ट्युरिस्टांक अवेअर करूंक लागल्यात की गोंयांत तुमी येतात जाल्यार सांबाळून रावपाचें म्हणून. सो हें कशें जालां सारकें. आतां ट्युरिस्ट थोडे आतां हेंच्यांनी अशें करून दवरलां न्हू की ट्युरिस्ट जे थोडे आतां चडशे जे चेडे यंगस्टर्स जे ग्रुपांनी येतात न्हू, ते एवरी वुमन से फॉर एक्झाम्पल प्रत्येक बायले कडेन दुबावान पळयतात. बायल आसूं चेडूं आसूं, आनी कोणाच्या घरान बसून कोण 2-4 चेडवां भरलेलीं आसा बसून जाल्यार ते सदमाता हे सगळे असलेच धंदे करतात म्हणून. अशें जालां हांगासर आमच्या कालांगुटान. सारकें कालांगुटाचें आमचें नांव सारकें पिड्ड्यार जाल्लें. म्हाका एक सांग, हें निमाणें पंचायती कांय करपाना, पुलिसी कांय करपाना, कार्यकर्त्याकच कितें तरी करचें पडटलें. म्हाका सांगात, ही जी पळय भायले नोटोरियस एलिमेंट्स गोंयांत येवन हे डान्स बार्स किंवा नायट क्लब चलयतात, तांचेर कंट्रोल कित्याक ना? विशेशता हे सगळे नायट क्लब तांकां चलोवपाक दिले लोकल लोकांनी. लोकल लोकांनी चलोवपाक दिल्या. हय, फॉर एक्झाम्पल एक शॉप आहा म्हाजें, म्हाका जर बेश्टें बेजीक शॉप घालीत आयस्क्रीमीचें जाल्यार म्हाका एक 50-60 हजार भाडें मेळटलें. ते ताका 5 लाख दिता म्हणटा. कोणी लोकल लोक म्हणटलो आसूं, आनी तेंचें सांगप कितें, हम कुछ नहीं इलिगल कर रहा है, हम एक डिस्को पब डाल रहा है म्हणटा ते. सो त्या बाबतींत आमचो लोकली खंय तरी बुली जाता. ज्या जाग्यार तांकां 50 हजार मेळटा थंय 5 लाख मेळटलो, कोण ना म्हणटलो, खंयचो लँडलॉर्ड? एक क्वेश्चन. दुसरो, त्या भायल्या लोकांक कांयच फरक पडना. कित्याक जे दिसा आमच्या कालांगूट तो गोंयभर असले बिजनस जावं ट्युरिजम येवपाक कमी जातले, ते काडटले आनी आनी खंय वयतले. सो हांगा त्रासान आमीच जे लोकल लोक आहा, खुबशे लोकल लोकांनी कालांगूट सोडले आनी आनी खंय घरां बांदली. धंदे तेंचे कालांगूट आहा पूण तेंच्यांनी आनी खंय घरां बांदली. बिकॉज एज कुंदन सेड, दे ऑल्सो फील दॅट कालांगूट नॉट सेफ टू लिव एनी मोर. आमकां तें करपाचें ना. आमचो कालांगूटच्या लोकांक कालांगूट रावचें, आनी जो ट्युरिजमाचो जो जे कितें येता, ट्युरिजमाची ती इनफ्लक्स, जी इकॉनॉमिकल बॅकग्रावंड आमचो ट्युरिजमाचेर आहा, तो खंय तरी इल्लो इल्लो सगळ्याच्या घरांनी वयचो. ते पळय, एक लक्षात धरा, ज्या पद्दतीचें ट्युरिजम फाटल्या 20 वर्सांत गोंयांत चल्लें, ताजी कोडू फळां मेळटलीं हें सगळ्या लोकांक कळिल्लें. विशेशता कोडू फळां म्हळ्यार कितें, रेव पार्टी सुरू जाल्यो. रेव पार्टी सुरू जाल्यो की लावड म्युजीक आयलें. लावड म्युजीक सुरू जालें की ताचे बदला ड्रग्स आयले. सो मागीर इलिगलिटी आयली. मागीर तातूंत इतलो पयसो आयलो की पुलिसांक विकतें घेवप आयलें, पॉलिटिशनाक पयशे दिवप आयले. सो हें सगळें एक विसियस सर्कल पळय जें आसा, हें मोडटलें जाल्यार ट्युरिजम लीप करप, हें तुका दिसना ही मेन मोहीम जावची पडटली? ट्युरिजम लीप करप बेजीक इज वी नीड क्वॉलिटी ट्युरिस्ट. करेक्ट. एज यू सेड, ट्युरिजम लीप करप जाल्यार बरो ट्युरिस्ट येवपाची गरज आसा. बरोबर. आमकां एका टायमार युरोपियन क्रावड येतालो,
तेच्या उपरांत रशियन येवंक लागलो ते युरोपियन बनूच जाले आतां रशियन कालांगूट सोडून सगळ्याक आहा सारकें जावं तूं मोरजे आरांबोल पळयतले गूड पिपल आर देर पूण जो बीच बेल्ट आहा जो नॉर्थ जावं कालांगूट कांदोली यू कॅन डिफरन्शिएट कालांगूट कांदोली तेकोनूच आहा म्हाका परत वचून तेच प्रश्न काल हायकोर्टान परत एकदां सनबर्नाचेर बडी मारतना तांकां सावंड जे पळय डेसिबल्स आसात ते मर्यादा पाळपाक लायल्या कलंगूटचो दर्यावेळेच्या कुशीक रावपी लोक रातचो न्हिदपाक शकता सी न्हिदपाक शकता थोडे जाग्यांचेर आहा पळय तांकां त्रास जाता हय थोडे जे म्युजीक लायता पळय ते बाकीच्या खुबशे वाडे आहा दॅट इज इनसायड भितून आहा म्हणल्यार तांकां व्हडले त्रास ना थोडे वाडे इज सफरींग नो डावट इन दॅट सो टुरिजम लीप करप आमी जेन्ना म्हणटात तेन्ना निमाणें स्थानीक लोकांकय जागोवचें पडटलें न्ही निमाणें कशें आहा तुमी बाबा भायल्यांक जागे दिनाकात भाड्यान ड्रग्स जर कोणी घेताले ताका आडायात थंय अशे तरेचे सावंड पोल्युशन करताले वचून ते बंद करात ही चळवळ निमाण जावची पडटली कारण जो मेरेन स्थानीक मनीस कारण कोर्टान तुका लट्ट म्हळ्यार 6 म्हयने वतले पुलिसांक एक्शन घेवपाक इंट्रस्ट आसतना कारण तांकां थंय धाडटात तुका खबर आहा न्ही कलंगूट पुलीस स्टेशनाचेर येवपी पोलीस कितले पोलीस पयशे दिवपाक तयार आसता कित्या खातीर दिवपाक तयार आसता सगळ्यांत चड पयशे कारण थंय पयशे जनरेट जातात थंय इट्स वन ऑफ द देशांतले सगळ्यांत चड पयशे करपी पुलीस स्टेशन कलंगूट आसतलें देशांतल्या सो थंय ऑटोमॅटीक हें जें VCS सर्कल बंद करतले जाल्यार स्थानीक लोकांनी बोवाळ करचो पडटलो की आमकां असलें टुरिजम नाका पूण लोक तयार आसतले आतां पळय जानेवारी ह्या वर्सा जानेवारीचे 8 तारखेर आमी आख्ख्या कालावडच्या लोकांनी एक पिसफूल मार्च केलेलो ब्युटिफूल फ्रॉम जांबळेश्वर टेंपल म्हणजे हे एंड ते दुसरे एंड कालांगुटाचे हय मोर दॅन 3000 पीपल अटेंड जाल्ले आनी तितून आमचो MLA आहलो आख्खी फूल पंचायत आहले यंगस्टर्स आहले मागीर सिनियर्स आहले थोड्या बाबड्यांक थोडे सिनियर सिटीजन थोडे आहले तांकां चलोंक जायनासलें फ्रॉम पूण ते आयले कारण तांकां दिसता की कलंगूट वाचोवपाक टू जाय. अदर एंड ऑफ कालांगुटी चलोन गेली सगळे फ्लॅग्स घेवन आनी बरोबर. लोकांक इतलें हें केलें तरी पूण अजून कांयच एक्शन जायना तर म्हाका कांयच सजमाना हें कितें चलना पळय तें न्ही परत तोच विशय न्ही की स्थानीक लोक जो मेरेन जागृत जावचो ना तो मेरेन हें चलत उरतलें कारण निमाणे लोकच भाड्यान दितात निमाणे 50,000 मेळपी मनीस जेन्ना 5 लाख मेळटा ताका स्वता चिंतपाक जाय न्ही की आपूण सबंद गांव पोल्यूट करता आपूण नवें जनरेशन पोल्यूट करता जनरेशन पोल्यूट करतात एट द सेम टायम कितें जाता हय आमी जे म्हटलां जो कुंदन म्हटलें 3000 लोक चल्ले तेच्या उपरांत 1 वर्स जायत येयलें आतां फुडले जानेवारीन ते 1 वर्स जायत येयलें म्हटल्यार लोकांकूय दिसलें बाबा फुडें कांयच जावंक ना म्हणून सी लोक फक्त मोर्चा काडूं शकता तेच्या वयर लोक कांय करूं शकना आनी हे जे लोक आहा पळय जे न्ही, हिस्ट्री हांव हें बिलीव करना मोर्चा काडटकीर दुसरो मोर्चा MLAच्या घराचेर वचपाक जाय 3000 लोक जेन्ना मोर्चान येतात ताजे डबल वोटींग रायट आशिल्ले लोक तांचे फाटल्यान ना, ना, आसतात. तेजेर जेन्ना जेन्ना 6000 लोक जेन्ना MLA सांगूक शकतात तुका फुडले वेळ उडयतले तेजेर त्या निमाणे पॉलिटिकल मुवमेंटच ताका अर्थ येवपाक जाय हांव तेजेर येता 3000 लोकांनी मोर्चा काडलो हय. तेच्या फुडें लोकांक दिसलें कांय जावंक ना म्हणून हेच्या फुडें हय तेका लागून म्हाज्या आलो आनी कुंदन आसलो कोण तरी कोर्टाक गेलो करेक्ट आतां आमदार आसा तूं म्हटलें आमदाराच्या घरा मोर्चा व्हरुया आमदाराच्या घरा मोर्चा गेलो तेच्या फुडें सी कितें जाता इफ आमदार जावं पंचायत व सिरियसली कितले पयलीं बंद जावपाचें हांव जाल्यार म्हणटा एक आतां कोण तरी म्हणटा कोलवा एक खंय चालू जाला म्हाका तो सगळ्या कोलवेच्या लोकां कडेन तुमी कोलवा आतां पार्किंग पयशे घेतले म्हूण लोक खुबळ्यात हांव ते डान्स बाराचें उलयतां ओके. कोलवा एक खंय तरी चालू जाला खंय तरी पेपरार वाचलेलें हय. म्हाका दिसता आतां कोलवाच्या लोकांनी एक करपाची गरज आसा तो बरोबर. एक आहा तो काडून उडोवपाक बरोबर. जे 13 जाले काय खूब त्रास ते काडून उडोवपाक कित्याक ते म्हणटा हम कितने साल से धंदा कर रहा है गोवा में कौन सा धंदा कर रहा है आतां तो तेका जर आमी एंटरटेन केलो कोलवाचो कोण आहा तेका जाल्यार अशेंच चलतलें फुडल्या 10 वर्सांक आनीक 10 येतले तो आयज घातला तो फुडल्या 10 वर्सांक म्हणटलो ना हम 10 साल से धंदा कर रहा है तूं स्थायीक थोडोच आतां थंयसरलो सो तेका लागून जे कितें प्रॉब्लम आहा इन्स्टंट सोल्युशन मेळोंक जाय तें सोल्युशन जर मेळना जाल्यार कोणा तरी कोर्टाक वयचो पडटा आनी कोर्टा कडल्यान तुमचेर प्रेशर आयलें ना अरे कोर्टान वचनाकात तुमकां कितें दितात प्रेशर भरपूर येयले हय. तो तरी सांगता ताका फोन येयल्या म्हणून कोणाचे म्हाका काय येवंक ना अजून पूण सांगता सी समथींग हॅज टू स्टॉप देर इज नो कॉम्प्रमायज करेक्ट मागीर फुडें कितेंय जावं सामकें आतां फुडें कितेंय जावं म्हणून आमी रेडी आहा न्हू वी आर थिंकींग ऑफ द वर्स एंड आर फॉरवर्ड वी डोंट केअर प्रोवायडेड कितें आहा तें बंद जावंक जाय जें कितें चल्लां वायट तें बंद जावंक जाय बरोबर सो तुका दिसना ही चळवळ हळूहळू पॉलिटिकल चळवळ जावपाक जाय सरकाराचेर प्रेशर येवपाक जाय कारण पळय सनबर्न
आमी तांकां मान्यता दिवचे ना म्हणटात हय. पूण मान्यता नासतना ते येदे व्हडले स्ट्रक्चर उबारतात तिकेटी विकपाक लागतात आनी पयले दीस तांकां मान्यता मेळटा कारण सरकाराक निमाणें मान्यता दितना काय डील करपाचे आसत हे आरोप जाता ते तुमकां सांगता काय सांगूंक शकना आमी आतां तिकेटी पयलीं इकल्यो जाता आनी एनावन्समेंट मागीर येता एक्झॅक्टली सो तांकां पयलींच खबर आसता कितें आमकां परमिशन मेळटलें म्हणून. सारकें कितें तरी reason आसतलें न्हू सो तें. हे जे सन्मानाच्या बाबतीन घडटा तें डान्स बाराच्या बाबतीन घडटा न्ही तांकां खबर आसता आमचे कोण आमकां हात लावपाक ना आमचे हात वयर मेरेन पावल्यात आतां फुडें आतां म्हाका पळय आमचे भुरगे कालांगूटचे तरी सारके यंगस्टर जाले सारके बेजार जाल्लेले आहा फुडें म्हाका दिसता कायदो हातीन घेवपाचो पाळी येतली आमच्या भुरग्यांचेर कित्याक ते सांगून हें करून थकले आनी हेका रिस्पॉन्सिबल आसतलो आमचो गव्हर्मेंट कित्याक ट्युरिजम मिनिस्टराक आमी कितले फावटी अपील केले आमचो CM होम मिनिस्टर पोर्टफोलियो तेजसूनच आहा तेकाय खबर आसूंक जाय न्हू पुलिसांनी एक्शन घेवंक जाय न्हू आमकां ते दिसता फुड्यान उबे आसता पळय ते रस्त्यार उबे आसता ते पुलिसांक कित्याक दिसना ते म्हाका समजना कित्याक तरी तेचेर हें आसूंक जाय न्हू सोल्युशन येवंक जाय न्हू कित्याक लोकल भुरग्यांक सारकेच त्रास जावंक लागले चेडवांक बायलांक त्रास जाता ते यंग भुरग्यांक पासून त्रास जाता कित्याक ते दादागिरी करता डायरेक्ट कितें जाल्यार ते आमच्या भुरग्यांचेर हात उखलपाक फाटीं फुडें पळयना ते डायरेक्ट हात घालता ते कित्याक तांकां कोणाचो तरी सपोर्ट आहा ते कोणाकूच भियाना थंयसर हें खंय तरी बंद जावंक जाय नाल्यार सो तो कुंदन केरकरान सरळ म्हणला तांकां कोणाच तर सपोर्ट आहा ह्या हाजो अर्थ असो की एक राजकीय शक्ती तांचे फाटल्यान उबी आहा आनी गांवच्यो चलयो गांवचे तरूण भुरगे हांकां त्रास जावंक लागला सो कलंगूटचें नांव पेड्यार जावपा कडेनूय आतां जें पळय कितें ऑलरेडी कलंगूटाक एक बॅड टुरिजम स्पॉट म्हणून दाग लागिल्लोच म्हाका याद आहा एका तेंपार म्हणजे 25 वर्सां पयलीं कलंगूट म्हळ्यार जगभर आसतालें बरें गोंय म्हळ्यार लोक कलंगूट म्हणटाले अरे आमी कलंगूट वतले आज अशें कोण म्हणना सो हें जें पळय कितें डार्क दाग तो पळय लागला तो वाचयतलो जाल्यार निमाणें तुजें कितें कडल्यान म्हाका जाय कशें तूं करतलो म्हाका दिसता ही जी चळवळ आमी चलयल्या हय जे आमी हायकोर्टान गेल्या खंय तरी सरकार आनी पंचायत आमी सगळे वांगडा रावन हो जो तुमी म्हटलो 25 वर्सां पयलींची कालांगूट आमी परतून हाडपाचो प्रयत्न करतले सी राजकारण आपल्या जाग्यार सारकें आनी इश्यू आनी सोल्युशन आपल्या जाग्यार बरोबर ते सोल्युशन मेळपा खातीर सगळ्यांनी वांगडा काम करपाची गरज आसा सारकें. आमकां वी स्टील होप सरकार आनी पंचायत मेळोन आनी गांव सगळो कळंगूटचो मेळोन ही घाण साफ करतले म्हाका एक सांग हातूंत भितर 2 गट पडल्यात काय म्हणून जे पळय हे धंदो करतात आनी तांकां घरां किंवा जागे भाड्यान दिवपी लोक ते एक गटान आनी जांचे कडेन हो बिजनेस ना ते दुसरे गटान अशे 2 गट आसात गट म्हटल्यार कितें हे जे कोण आहा पळय भाड्याक दिला पळय दे आर व्हेरी फ्यू हँडफूल ते खंय तरी भियोन आहा पूण ते कितें म्हणटा की ते दीस चलोवंक जाय तितले दीस चलोवया आनी पयशे घेवया तेंचे कडल्यान तेंकाय पडोवंक वचोंक ना बरोबर. तेंकाय जाय बंद जाल्ले जे भाटकार आहा पळय तेंकाय जाय बंद जाल्ले पूण कितें 50,000 जाग्यार 5 लाख मेळटा जाल्यार कितें मेळटा बरोबर आनी तेंकाय खबर आयज ना फाल्यां हें बंद जातलें म्हणून कित्याक असल्यो गोश्टी थोडेच दीस चलता चड दीस चलना हें बरोबर जेन्ना तुजो जो जे कितें मोडस ऑपरेंटी आहा तो लोकांक कळोंक लागता तेन्ना तुज्या धंद्यार कोण येवपाचो सगळो बंद जाता बरोबर मागीर तर तुमी सरकाराक मेळ्यात तुमी आमदाराक मेळ्यात तुमी थंयचे पळय लोकल पंच सरपंच हांकां मेळून तांकां जागृती केल्या सगल्यांक मेळ्ळ्या आमी पंचायतीन जाल्यार ग्राम सभेक म्हाजो जाल्यार एवरी ग्राम सभेक कुंदन केरकराच्या नांवान एवरी ग्राम सभेक इलिगल मसाज पार्लर आनी डॅन्स बाराच्या अगेन्स्ट प्रपोजल आसतात कितें एक्शन घेतलें काय म्हणून पुलिशेन तरी आमी कितलेच फावटी हें दिलां आमदार आमकां स्वता घेवन CMशीन गेला पुलिसां वांगडा मिटींग गेल्या IG SP सगळ्यां वांगडा मिटींग घेतल्या पूण आजून कांयच जायना हितून कितें आहा जाणां आतां पयलींच्या तेंपार खंय आसताले गब्बर सिंग मंगल सिंग ते डाकू आसताले ते गनां घेवन येताले आनी गन दाखयताले आनी पयशे घेताले हांगासर कितें आतां हांगा गब्बर सिंग आनी मंगल सिंगाची गरज ना हांगा बिपीन सिंग यादव हे येयल्यात आनी ते सगळे गोंयकाराचेर गन दाखयतात हय ना ट्युरिस्टांक व्हरता भितर डायरेक्ट तेंचे बोल्सां खाली करता तेंचे ज्वेलरी कितें भांगर कितें सरपळी कितें आहा ते काडून घेता आनी एका तेंपार गोंयान येवप म्हळ्यार सेफ अशे ट्युरिस्ट म्हणटाले सो हाका लागून तुका दिसना की ट्युरिस्ट येवप म्हळ्यार डेंजर मरे हांगा तेकाच लागून तरी आमी फुडें सरले न्हू कित्याक फाल्यां सकाळीं आमी ट्युरिजमाचेर डिपेंड आहा आमचो धंदो ट्युरिजमाचेर आहा बरोबर जर तर ट्युरिजम अशें येवंक लागलें जाल्यार आमकां आतां इफेक्ट दिसोंक लागला हो डिसेंबर म्हयनो म्हटल्यार कालांगूट गाजताली हय कालांगूटान इतली इकॉनॉमीक एक्टिविटी जाताली आयज कालांगूट कोणूच ना हो सो तूं म्हणटा ट्युरिस्ट कमी जाल्यात ट्युरिस्ट येयना हो तेंच्यांनी म्हाका दिसता कालांगूट
नांवूच ब्लॅक लिस्ट केलां. हय ती ट्युरिस्ट आसा गांव अंजुना बागातोर मोरजी केरी आरांबोल ट्युरिस्ट भोंवता पूण कालांगूट येवंक जाय ते अशें म्हापशेच्यान पणजे येता कालांगूट येयना उबो रोड पणजेच्यान येवन येता तुज्यान ना तेका लागून तुका बारीक एग्जांपल सांगता ही डान्स बारां कमी जावंक जाय जानेवारीन हय मोर्चा काडलो हय तेच्या उपरांत ही कमी जावंक जाय आसली हय ती वाडली. ओ हे आमी एक रिप्रेझेंटेशन केल्लें सगळ्यांक सरपंच MLA कलेक्टर हय पुलिशीक. तेच्या उपरांत हे जे रेस्टॉरंट आहा कन्वर्टेड इंटू अ डिस्को ऑर पब ऑर डान्स बार वॉट एवर हय तो गेलो तेजे पंचायतीन रिन्यू करूंक ना लायसन. हय रिन्यू करूंक ना म्हणून तो डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन गेलो. डायरेक्टर ऑफ पंचायतीसून तिणी एका म्हयन्यान ऑर्डर हाडली पंचायतीक दिली की ताका लायसन दिवचें म्हणून. पूण जेन्ना आमी ती ऑर्डर वाचली ते ऑर्डरीर बरयल्लें की रिस्पॉन्डंट फेल्ड टू सेंड इज एडवोकेट हू रिस्पॉन्डंट नाव द विलेज पंचायत कालांगूट. ओ सो पंचायत इज हँड इन ग्लोज विथ द आतां ते इलिगलिटीज. ते सरपंचान सांगचें पडटलें ना जाल्यार कोण तरी सांगचें पडलें. सेम आनी एक ऑर्डर आहा ते ऑर्डर ती स्पाची ऑर्डर तो एक आनी एक रोग लागलेलो आहा कालांगुताक. हय त्या ऑर्डरीर सेम बरयलां की पंचायत एडवोकेट फेल्ड टू अटेंड द केस म्हणून. सो जर तर फेल्ड एक्स पार्टीतून कोणाकूय मेळटलें ना. सो पंचायतीक आनी सरपंचाक विकते घेतात हे लोक सरळ सरळ म्हजो आरोप आसा. तूं कितें म्हणटा हाजेर? सी विकते घेता काय ना ते सरपंचाक सेक्रेटरीक खबर आसतली कित्याक आमकां खबर ना की तेंचें लेन देन कितें जाता जाल्यार. पूण आमकां खंय तरी परतून आनिकूय विश्वास आसा जाय जाल्यार की सरपंचान ते सेक्रेटरीन आमदारान सगळ्यांनी वांगडा रावन हें कितें आहा तें बंद करचें. कित्याक हांगा ब्लेम गेम नाका कोणाच कडेन. फक्त तुमकां सांगूंक सोदतालो कुंदन बाब केरकर reality आमच्या आहा. कार्यावळीचो वेळ सोंपला. म्हाका तुजे कडल्यान एक निमाणो स्टेटमेंट जाय. म्हाका हांव आमच्या कालावडच्या लोकांक सगळ्यांक अपील करूंक सोदतां जे पळय ह्यो आपल्यो प्रिमायसीस पळय कालावडच्याच न्हू आख्ख्या गोंयच्या लोकांक ह्यो ज्यो आपल्यो प्रिमायसीस पळय हे नाका जालेले धंदे करपाक पळय दितात कोणाक दितात पळय लोकांक तांकां पयलीं चॅक करात. तांकां PCC सर्टिफिकेट तांकां सगळ्या पुलीस स्टेशना कडसून तेंचे रिपोर्ट हाडूंक लायात तेंचे कडसून. आनी ते कितें धंदो करतले कितें करतले तें चिंतता कित्याक जर तर आमी प्रिमायसीस दिना जाल्यार हे धंदे जावचे ना आसले. थँक्यू. सो लोकांक सुदेश बाब मागता. मयेकर थँक्यू व्हेरी मच. कुंदन केरकर तुमी दोगी जाण हांगा आयले. एक म्हत्वाचो प्रश्न तुमी परत परत हांगा सांगला आनी तुमकां कलंगूट बद्दल एक आस्था आसा तळमळ आसा हें आमकां दिसता. कोर्टान वचून तुमकां ह्या प्रश्नाक दसाकला वचूं पडटा कारण आमचें जें पळय पॉलिटिकल सिस्टम आहा ताणें ह्या सगळ्यांत ट्युरिजमाक इलिगलिटीक प्रोत्साहन दिलां आनी गोंयचो एक प्रतिमा तयार जावची गोंयचें एक ब्रँड गोवा तयार जावचो अशें म्हणून जेन्ना आमी अपेक्षा करतात तेन्ना ब्रँड गोंया सरकार ठरयत नात. हे अशे तरेचे इलिगल सनबर्न ठरयता अशे तरेचे इलिगल डान्स बार ठरयतात आनी गोंय कशें ट्युरिजम घडटलें ते ठरयतात आनी गोंयचें आज कसलें खत लागलें तें जाणात. प्रॉस्टिट्यूशन असल्यो चलयो आनी इलिगलिटीज ड्रग्स म्हाका दिसता आतां लोकांनी उठपाची गरज आसा. जशें कलंगूटच्या 3,000 लोकांनी मोर्चो काडलो तांणी आतां गोंयच्या राजकारणाचेर गोंयचे एकूण वेवस्थेचेर दबाव आनी प्रेशर जेन्ना ते हाडटले तेन्नाच म्हाका दिसता अशे तरेच्यो करण्यो बंद जावपाक पावतल्यो. लोक अशे तरेच्या इलिगलिटीक प्रोत्साहन दिवचे नात तांकां आपले जागे भाड्यान दिवचे नात. तुमी दोगी जाण हांगा आयले आमच्या कार्यावळीन आनी स्पश्टपणान उलयले म्हणून हांव गोमंतक टीव्हीचे वतीन तुमचे उपकार मानता. थँक्यू. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपला